गुजरातातल्या पोरबंदरात 3300 किल ड्रग्ज जप्त केले। ताचे मोल 2000 कोटी रुपया परस चड आसा। दर्याचे शिमेवयल्यान मादक पदार्थ जप्त करपाची आता मेरेनची ही सगळ्यात व्हडली कारवाय। या वेळार 5 विदेशी पेडलर्सांक अटक केला। गुजरात एटीएम, नौदळ आणि केंद्रीय एजन्सीची जोड कारवाय। गुजरात एटीएस, नौदळ आणि केंद्रीय एजन्सीचे जोड कारवायेंतल्यान मंगळारा अरबी दर्यांतल्या भारतीय शिमेवयल्यान 3300 किल गुळे वखदां जप्त केल्यात। तांचे मोल 2000 कोटी परस चड आसा। 5 विदेशी ड्रग्स विक्रेत्यांक अटक केल्या। हे वेपारी इराणी वा पाकिस्तानी नागरिक आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। 5 दिसां आदी गिर सोमनाथ पुलिसांनी वेरावल शारांतल्या एका घाटाचेर 350 कोटी रुपयांची गुळे वखदां जप्त केल्ली। त्या वेळार 9 जाणांक अटक केल्ली। तेन्ना सावन दिल्ली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, गुजरात एटीएस आणि हेर केंद्रीय एजन्सी ह्या वेपाऱ्यांक धरपा खातीर वावुरतात। दर्याचे शिमेवयल्यान मादक पदार्थ जप्त करपाची आता मेरेनची ही सगळ्यांत व्हडली कारवाय। इराणी बोटीचेर आशिल्ल्या परदेशी पेडलरांक राती उसरा पोरबंदर हाडले। 5 विदेशी पेडलर इराणी बोटींतल्यान 3300 किलो ड्रग्स व्हरताले। मंगळारा राती उसरा तांकां पोरबंदर दर्यादेगेर हाडले। मंगळारा रातच्या 9 वरां सुमाराक 2 जाण अनवळखी गाडयेंतल्यान धक्क्यार पावले आणि बोटींतल्यान कांय वस्तू आपले गाडयेंत घालपाक लागले। पंगडान तांचो फाटलाव केलो तेन्ना तांकां वेरावल बंदरा पासून 2 किलोमीटर अंतराचेर धरले। फुडलो तपास सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर।